बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या मागण्यांक तुमकां सगल्यांक येवकार दिता. आमचें काळीज आनी मन शांत दवरुया. सगल्या आमच्या कालतीपणान हे मागण्यांत वांटो घेवया. जेजू ह्या उंड्याच्या रुपाकाल आमचे मोदें आसा म्हूण आमी भावार्थ दवरुया. ताच्या नांवाक उलो मारून ताका वाखाणुया. तुजी ओजेपांची कर्तुत्वां आमी बोन्नितांव. तुज्या मोगाचो आमच्यांनी ताव घेवंक जायना. इतलो खोल तुजो मोग आमचे सोवें. ह्या उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूक आमी बोसतना गीत गावया. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार D20 पेज 58. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजा संतोषान भोगता कितलो पूण तूंच हाचेर जालोय जाल्यार पुरो दादोस कायर विरून वेच्या कोत्मो. जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचे. गोडवे उदर तोंडांतले ना घडचे. दुर्लभ चिंतून मनात ना उपसोचे. जेजू पात्याक एकलोच बरपासो उलो मात्याक कितलोच कोण वालो. तुका सद्याक कितलो बोलो तर भक्तोल्याक कसो तूं ना जावचो. सर्वेस्पोर आमचो देव म्हूण मनान दवरुया. ताणेंच आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसां. ताची पोरजां आमी. ताच्या हिंडांतल्यो शेलयो आमी. तो आमकां कोदींच साडिना. देवाचो मोग नियाळून आनी ताच्या मोगाच्या पुताचेर उंड्याच्या रुपान आल्ताराचेर आसलोल्या जेजूचेर आमी आमची नदर घालुया आनी आमचो भावार्थ तीर करूंक जेजूक आमी मान बागोवन सरपटून नमस्कार करुया. आयच्या मागण्यान आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार ताचे दूत स्वर्गार आसता
म्हज्या बापाचें मुखामोल थांबोन आसतना पळोवन आसात. आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता, आमी कोणाचीच बेपरवा कोरची न्हय म्हूण. पूण जायते फावटी आमी गोज्जे वतांक सांपडलेल्यांची बेपरवा केल्या, तांकां आमचो आदार दिवंक ना. आमकां बोगोस सायबा, जेजून आमकां आज्ञा दिल्या, आपलो मोग कोत्ताय तसोच पेलेचो मोग कोरचो म्हूण. पूण आमी आमचोच मोग कोत्ता, दुसऱ्या भावा भयणाचें आमी चिंतूंक ना. काकलूट आमची कोर. स्वर्गार आसत्या आमच्या बापाचें दूत आमची सदांकाळ राखण कोत्तात म्हूण आमी मानून घेवंक ना. आमी आमचीच बोडाय दाखयल्या. आमकां बोगोस सायबा. स्तोत्र 136 अशें सांगता. सर्वेस्पराक दिनवासार तो खरेंच बरो, ताचो माय मोग मितमेन नासलोलो. आयच्या दिसा पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. ताचेच कृपेन आमी आयज ह्या देव मंदिरांत मागणें करूंक आयल्यात. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका बापा. ह्या संवसारांत जियेतना आमी सांडलोलीं आनी वायट जिवीत सारलोलीं जेजूक नाका. तो आमचें जिवीत बदलूंक आपयता आनी आपले कृपेन आमकां बोदता. दिनवास तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. जो कोण सुर्गीच्या बापाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा, देवाचें राज परगट करूंक फुडें सोदतात, त्या आमच्या भावा भयणाक जेजू आमकां आपल्या बापा लागीं मागून पवित्र आत्म्याचें देणें दिता म्हूण आमी तुजे उपकार आठयता. मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या, मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या, मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या. सगले देवान दिल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक उपकार आठोवन आमी गीत गावया. मोज्या देवाक आर्गां, E6 पेज 80. मोज्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वखाणटलो. मोज्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां, तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मनांतलो तुका सोडवून दिता. तो मोगलुदीन मोगान तुका भरता. मोज्या
देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना जितले मोडप संवसारा वयर आसा तितलो तिगोड ताचो मोग आमचेर नाय जितली उदेन ओतोवेन पयस आसा तितली पयस देव आमची पातकां फेकता म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताक शांती आनी समाधान दिता देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावुया मातयेवाचें शिव वर्तमान आवेसोर 18 वळी 10 ते 14 पळयात ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करून न्हय कारण हांव तुमकां सांगतां तांची राखण कोत्तात ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबोन आसतना पळोवन आसा तुमकां कितें दिसता कोण एकल्याक मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार ना न्हय न्हयान न्हय दोंगराचेर सोडून हिंडांतली कोडसरून गेल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना काय आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हयान न्हय शेळ्यां परस हिचे विशीं तो अदीक कुशाल जाता तेच पोरी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्याक तुमच्या बापाक नाका देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आयकोल्ल्या देवाच्या उतराची थोडो नियाळ करुया आमी जायती पावटी देवाक सोदूंक भोंवता पूण देवूच आमकां सदांच पळयत आसा आनी हेच कोरीपणी सारकें देव आमकां सोदता वो सांडिना हें आमी आमच्या मनान आटापूंक जाय आयच्या वाचपांतल्यान सांडलोल्या
मेंढऱ्याची वोपार आमी आयकुया. काळाचे सुरवातेक तावन देवाचें सोद घडून आयलां. जेन्ना आदाम आनी एवेन बागेंतलें झाडाचें फळ खावन देवाची आज्ञा मोडली. सुरवातेक आदले कोरानांत अशें म्हणलां, सांजेचें शितळ वारें मारतना सर्वेस्पोर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना ताणें ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी तीं लिपलीं. सर्वेस्पोरान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसा? देव आदामाक सोदूंक गेलो. देवाची खबर कोत्ताना इस्रायल प्रवादी अशें म्हणटा, 22 वोळ 11. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, पळयात, हांव काशा म्हज्या हिंडाचो सांबाळ करूंक वेतां, देखून तांकां सोदून काडटलो. तेच पोरी जेजू हें सोद परतून परतून आमकां उगडास कोत्ता. जेजू सांडलेल्या नाण्याची वोपारींतल्यान आमकां सांगूंक सोदता. रुपयाचे 10 नाणे आसलोली कोण एक बायल आसा म्हूण सोजमात. तांतलो एक सांडलो जाल्यार पोंटी पेटोवन घोराक सारून मारून तो मेळो सोर मेहनतीन तो सोदिनासतना ती रावत काय? आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजाऱ्यांनीक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच पोरी, हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बोदलीत जाल्यार देवाचो दूत संतोश भरी जातलो. जेजू म्हणटा, तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदूंक काडूंक आनी तारोन दिवंक आयला. देव आमचो इतलो मोग कोत्ता आनी तो जाणा आमकां खंयचे वेळार आनी केन्ना दिवंक जाय तें. देव आपलो सांगात दिता आमच्या संकोश्टाच्या वेळार. आमी आजून पासून सांडलोलीं शेळये भाशेन आसा जाल्यार देव आमकां सोदून भोंवता, उलो मारता. आतां तरी ताचो ताळो आयकूंक आमी लिपून रावचें न्हय. ताच्या ताळ्याक आमी होय म्हणचें म्हणून तुजो ताळो आयकूंक हांगा आसा हांव सोम्या. थोडो वेळ आमी ओगी सारुया. जेजूचो उपकार आमचे मोतींत हाडुया. ताणें आमचे पासत कोस सोंसले आनी कुर्सार मेलो म्हूण उगडास करुया.
आमच्या पातकांची सोडवण करचे पासत. पूण देवान ताका तिसऱ्या दिसाक पुनोर जिवण केलो म्हूण आमी भावार्थान सोत मानून घेवया. देवाचो काळजी आनी उदार मोग आमचे सोवें कितलो खोल आसा तें अणभवून घेवया. देव आमकां कोदींच सांडिना आनी सगळ्या वेळार तो आमचो राखण करता. हे वेळार आमी गीत गावया. जेजू बरें गोवल्या, D13, पेज 54. Jesu Boria Gaulia, Jesus Swadik Bolia, Sorgit Autun Eloi, Soduk Makailoi, Jesu Boria Gaulia, Jesus Swadik Bolia, Sorgit Autun Eloi, Soduk Makailoi, Pole Autisheli, Tuka Tukongeli, Tujitai Vor Maka, Poisuru Sonaka, Pole Autisheli, Tuka Tukongeli, Tujitai Vor Maka, Poisuru Sonaka. Jesus Swadik Moga, Salo Ave Tuka, Em Koda Wadali, Pisai Voradali, Jesus Swadik Moga, Salo Ave Tuka, Em Koda Wadali, Pisai Voradali, Pati Makapui, Gayat Makalipui, Nanoin Povirakta, Dovor Sodas Karza,
kapoy gayan makalipoy nano'y puwirakta dabar sadat kalsa. बागयोन पावलुची तेसोलेनिकारांक पयले चिटीन 5 वोळी 16 ते 18 आमकां सांगता. सदांच कुशाल रावात, तांबो नासतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितीन आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची कुशी पाळटात. ही बागयोन पावलुची उतरांचेर आमी उगडास करूंक थोडी आमची मागणी आमी आतां जेजू फुडें घालुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. बापा, तुजें रूप मुखामळ पळोवंक आमकां पुर्ती कोर म्हूण आमी मागता. सोगलीं परत एकदां म्हणुया. बापा, तुजें रूप मुखामळ पळोवंक आमकां पुर्ती कोर म्हूण आमी मागता. ह्या संवसारांत जियेतना आमी आमचें वायट जिवीत सोडून दिवंक आनी जेजून शिकयल्ले वाटेन आमी चलूंक ह्या बऱ्या जिविताची चाल आमी आपणावंक बापाचो आदार मागुया. जबाब. बापा, तुजें रूप मुखामळ पळोवंक आमकां पुर्ती कोर म्हूण आमी मागता. गवळी आपले शेळ्यांक राखता आनी तो एकूय आपले शेळ्यांक सांडिना, तसोच आमकां जेजू दर वेळा राखता आनी सांबाळटा. हें आमी मनांत दवरून आमी गोजेवताच्या आदाराक पावूंक बापाची कृपा दी म्हूण मागुया. जबाब. बापा, तुजें रूप मुखामळ पळोवंक आमकां पुर्ती कोर म्हूण आमी मागता. हे संवसारांत पळोवन कोत्ताना आमी यात्रेकार म्हूण वळखून घेवया. आमी एक बरें जिवीत सारूंक आनी एक दीस मेल्ल्या उपरांत सर्गीचें सूख भोगूंक आनी बापाचें मुखामळ पळोवंक आमकां पुर्ती कोर म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब. बापा, तुजें रूप मुखामळ पळोवंक आमकां पुर्ती कोर म्हूण आमी मागता. आमी देवाची आपणायलोलीं भुरगीं हें सत आमी वळखून घेवन देव आमचे लागीं जिनसां तोऱ्यांनी उलयता तेन्ना ताका आमचे कान उक्ते दवरूंक आमकां आदार दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब. बापा, तुजें रूप मुखामळ पळोवंक आमकां पुर्ती कोर म्हूण आमी मागता. आमचो बाप आमच्या दिसपोटी आमकां राखता. ह्या खातीर ताचे उपकार आठोवन आनी जेजूचे शिकवणे वरवीं आमी आमचें जिवीत निटायेर हाडूंक आनी जेजू आमचो जिविताचो माज करूंक देवाक एक दीस आमी रूप पळोवंक फावो कोर म्हूण जेजून आपल्या शिसांक शिकयल्लें मागणें आमी आमचें करून म्हणुया.
आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. So